तर आमकां कॉल आयिल्लें 1534 मडगांव फायर स्टेशन कंट्रोल रूम सेयींग दॅट तुगेले कॅमटॅक कंपनी वॉज इनवॉल्व इन फायर कॅमटॅक आनी कॅमटॅक कंपनी म्हणजे तेंचे एक साबण करपाचें कंपनी आहा दोन आहाय ते प्लांट A3/15 ओके हो A3/15 ओके इंडस्ट्रियल इस्टेट नसाय ओके तेंगे क्लिनींग प्रोडक्ट म्हणल्यार सोडियम सल्फेट सोडियम मेटासल्फेट सोडियम इथर सल्फेट आनी सॉल्ट आनी जायते रॉ मटेरियल ते यूज करता सो तेजो फर्स्ट फ्लोर तेजो तांकां मेशिनरी आहा तेजी थोडी मेशिनरीक सान तांकां उट पेटलेलो आनी वयर सगळें तें जळोन गेलें आनी सगळें केमिकल जो रॉ मटेरियल आहा तें सगळें स्प्रेड जाल्लें ते बॉटलींनी प्लास्टिकाचे बॉटली कॅन बॅन तशें तेंची भरून दवरले आहा सो तितले सगळे ते हीट जावन सगळें स्प्रेड जाला आनी थिंग चलोंक देखून जायना सारकें स्लिपरी तरी आसतना आमी उजो घालयलो सगळें क्लियर केलां कितें शॉर्ट सर्किट कितें आतां हांव कांय सांगूंक जायना ती हाडली एक्चुली ती हिंगा नासली ती हाडली दुसऱ्या प्लांटान लागींग आहा दुसरो प्लांट ओके त्या प्लांटान हाडली आनी तांकां कांयच खबर ना सो कोणें तांकां येवन सांगलां तुमचो वयल्यान स्मोक येता म्हणून उजो पेटला म्हणून सो तेन्नाच आमकां तांणी कॉल दिला फायर ब्रिगेडीक मडगांव फायर स्टेशन पूण ही चालू आशिल्ली प्लांट कंपनी चालू आसली प्लांट चालू आशिल्लो प्लांट चालू आहा दोन आहाय तेंगे कंबायन ट्वीन दोन आहाय कॅमटॅक सो हे मेन प्रोडक्ट तेंचो हे साबण करपाचें पूण हो हेल्था माल स्मेल येता तो हेल्थाक सगळी स्मेल लंग्सांक कितें लागलें लंग्स तुका वळखना सो इट्स कॅन बी पॉयजन इट्स केमिकल सोडियम सल्फेट सोडियम मेटासल्फेट आहा थिंगा आनी सोडियम इथर सल्फेट ऑल्सो आहा जितलो स्मोक थिंग घेतला तितलो तो हेल्थाक मातशें इफेक्ट जातलो कितलेशे लॉस जाले तांकां लॉस हांव तुका तेगे एस्टिमेट सगळें चोवपाक पडटा कितें वयर तेगे बारीकशी 2 HP 3 HP हें आहाय जनरेटर आहा तेजे सो त्या प्रमाणे वयर सगळें नासलां तेंचें वयर तें खबरच ना तें सगळें हिटेन काबार जाल्लें बॉटल जो रॉ मटेरियल तो हाडलेलो सगळो तो प्लास्टिका बॉटलीन आशिल्लो सो सगळे प्लास्टिकाची बॉटली पडले